दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आमी रोमांक पावतोच एका खाजगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सुवाळ्यांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसल्यान म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सोबे तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जरी म्हजे पोरजेचेच आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें, तरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बरवंशाक लागून ह्यो सांकडी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय ते बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर सर्गा सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामळ बगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बगूंक मेळटलें. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जुवांवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतलो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या हड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलें, सायबा तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा मोदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाई दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात.
आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केलेल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तुमकां कित्याक पडला? नियाळाक आदार. आयचे वाचपां आमकां एकूच शिकयतात. आमचे दोळे आनी आमचे वाटेचेर घालूंक जाय, आमच्या क्रिस्ता जेजूचेर. तेन्नाच म्हजें जिवीत आनी आमचें जिवीत फळवंत आनी संतोश जावंक पावता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें जाता आनी जायना तें पळोवंक भोंवता तेन्ना कसो म्हूण आमी फुडें पावतलीं. जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर. तुज्या बेसा प्रमाणें तुका खुरीस दिला तो व्हर. तुजी वाट तूं मेजून चल. दुसरो कितलो चल्लो ओ कितलो चलता हें पळयनाका. म्हजो आनी आमचो थाराव. आमचे सवें देवाची येवजण कितें ती ओळखून घेवन खुर्साचेर दोळे घालून चलूंक वावुरया.